मुखेल एजन्सी चॅनलाचे एक्झिट पोल मोदी सरकाराक एनडीए 350 ते 400, इंडिया आघाडी 150 ते 200, सरकार पक्षात जल्लोष, मार्केटाक शिनाल, निकाल 4 जुनाक। एक्झिट पोल थारतलो खरो, एनडीए 400 पार, फुडाऱ्यांक विश्वास, गोंयांत दोनूय बीजेपीचे मुख्यमंत्री उलयलो, तानावडे म्हणटा फिर एक बार मोदी सरकार, राहुल म्हणटा मोदी पोल। माध्यमिक शाळेत विदेशी भास घेऊन शिकपी भुरग्यांक गोवा बोर्डाची थाकाय, नवेक तिसरो विषय विदेशी भास घेवंक मेकळीक, एनईपीत नवेक विदेशी भाषेचो पर्याय नाशिल्लो। गोंयांत सुमार 17,000 लोकांनी केली रेशन कार्डां सरेंडर, वर्सुकी उत्पन्न 5 लाखा वयर आशिल्ल्या लोकांसयत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी रेशन कार्डां केली रिटर्न। लक्षद्वीप केरळात मॉन्सून सक्रिय, फुडले 48 वरात कर्नाटकात उपरांत गोंयांत तापमान वाढले, 35.5 अंशाची नोंद, 5 जून मेरेन येलो अलर्ट, वेधशाळेची शिटकावणी। दिल्लीचो मुख्यमंत्री केजरीवाल परत तिहार जेलीत, वेंचणुकेच्या प्रचाराक लागून सुप्रीम कोर्टान दिल्लो 21 दिसाचो अंतरीम जामीन, केजरीवाल म्हणटा सुप्रीम कोर्टाचो उपकारी। अरुणाचल विधानसभेत फुडले बीजेपीचे कमळ, बीजेपी तिसरे खेप सत्तेर, सिक्कीमात सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाचे वर्चस्व, मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा लोकसभेचो निकाल स्पष्ट। सावड्ड्या मिराबाग बंदराक विरोध, बंदरां आयिल्ल्यान हुंवाराचो भंय, आमदार म्हणटा आदी लोकांक प्रकल्प कितें ते समजायता, पंच लोकां बरोबर। उबाळाचे 2 महिन्याचे सुटये उपरांत 4 तारखेसावन शाळा सुरू, नवी बॅगां, पुस्तकां, नवो युनिफॉर्म, जोती घेवंक पालक भुरग्यांची धावपळ, बाजारांत गर्दी। दिवचले वाळशी ते वाठादेव मेरेन बायपास रस्तो लोकार्पणाक तयार, आमदार शेटये सांगता 4 किलोमीटर रस्तो हॉटमिक्स जाला, 75 कोटीचो रस्तो, ट्रॅफिक जॅम बंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लागलो कामाक, 100 दिसाच्या अजेंडा खातीर खासा बसका, कालोराच्या ल्हार, रेमाल वादळ आणि संवसारीक पर्यावरण दीस मनोवचे फाटभुंयेर उंचेली बसका। वेंचणुकेच्या निमण्या पावंड्यार उत्तर प्रदेशात कालोराचे ल्हारात 33 पोलिंग स्टाफ सोंपलो, पिडीतांक सुमार 15 लाखाची मजत। पुण्या पोरशेकार अपघाताच्या प्रकरणात अल्पवयीन आरोपी भुरग्यान टायट जावन ड्रायव्हिंग केल्ल्याचे केले मान्य, पुणे कोर्टान आवय बापायची पुलीस कस्टडी 5 जून मेरेन वाडयली। पॅरिसासावन मुंबई येवपी विस्तारा फ्लायटीत बॉम्ब आशिल्ल्याची चीट, मुंबई विमानतळार पुराय एमर्जन्सी स्थिती, धमकेविशीं घडणुकेची चल्ल्या सविस्तर चौकशी। पंजाबात माल भरपी रेल्वेचो दुसऱ्या मालगाडीक धपको, 2 लोको पायलट जखमी, 60 ट्रेनी केल्यो रद्द। गृहमंत्री अमित शहान 200 अधिकाऱ्यांक फोन केलो, काँग्रेसीच्या जयराम रमेशाचो दावो, वेंचणूक आयोगान जयराम रमेशाकडच्यान मागली जाप। हैदराबाद आंध्र प्रदेशाची राजधानी उरूंक ना, आता हैदराबाद तेलंगणाची राजधानी, आंध्र प्रदेशाक मेळटली नवी राजधानी। एकवटीत राष्ट्रसंघाची भारताची मुखेली डिप्लोमॅट रुचिरा कंबोज निवृत्त, 4 दशकां सेवा केल्या उपरांत निवृत्त। तैवानाच्या स्वातंत्र्याचे निर्बंध हाडूंक चीन सेवा पीएल तयार, चीनाच्या संरक्षण मंत्र्याची घोषणा, चीन म्हणटा तैवान चीनाचो भाग, केन्नाच स्वतंत्र जावंक शकना। अमेरिकेचो अध्यक्ष बायडनाचो हुमासाकडे गैरबंदीचो प्रस्ताव इस्रायलान केलो मान्य, इस्रायल म्हणटा प्रस्तावाचेर अजून करपाक जाय काम।